Daí que no Birovia. संतोषान वेती पोटी सोम्या आया तुझा उपकारक कांदिता भूलितान बेटो चाकुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा पातकी सोम्या मी आयल्या तुझी सुशी काकुतानी बुक्सानी लाभो कृपा आमका दी सर्तेन्या सगी तुझे पोरीची यमशिक संतोषान वेती पोटी सोम्या आया तुझा उपकाराक कांदिता भूलितान बेटो चाकुडे सरता सोम्या घाल तुझे बेसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो बाळूक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळा सोम्याचें आराधन करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या हें सोम्याचें जेवण ताच्या सर्गींच्या राज्याक एक आपोवणें सर्गींचें राज तें खंयसर भायर ना बगार तुमचें थंय आसा तुमचे भितर तें आसा म्हणून जेजू आमकां सांगता ह्या ताच्या राज्यांत ताच्या जेवणांत वांटेली जावंक आयिल्ले आमी ह्या घडये आमकांच आमी ताच्या हाती समर्पण दिवया आमचे सगळें जिवीत आयचे दिसाची सर्व करण्यो ताच्या हाती समर्पण दिवया आनी ताची मजत ताचो आदार आयच्या दिसा पासून आमी मागून घेवया त्याच प्रमाणे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना जें कितें उणेंपण आमच्या जिवितांत आसा तें वळखून घेवन ताची काकुळटी आमी मागया खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां बोवा भयणीनो असो गुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसोत बगेन सुद्दां सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakutkar Krista kakutkar Sumia kakutkar Sumia kakutkar प्रार्थोया सर्गींच्या बापा भगवंत मार्टीन धर्मदक्षच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी ताचे कृपेची बिस्मितां आमच्या काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूप आमकां केदींच निर्मूळ नाका आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक
जनवयाच्या पुस्तकांतलें वचप. जनवयांत एक आत्मो आसा. हो आत्मो बुदवंत, पवित्र, अप्रीम, जिनस्वार, सूक्ष्म, सुटसुडीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चतुर हाडूंक नजो आसलो. उपकारी मनशांक मोगाळ, थीर, सुरक्षीत, प्रशांत, सर पुदवेदार, सर्वेशक आनी सर बुदवंत, निर्मळ आनी सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा. कित्याक जनवयाचे सलान सगळ्या छलना प्रास चड सुटसुडीत. ती इतली परिशुद्धगी सर वस्तूंनी ती भितर सरूंक व्याप्ती करता. ती देवाच्या पदवेचो स्वास सर पदवेदाराच्या महिमेन शुद्ध होता देखून कसलेंच मेळ्ळें तिचे भितर रिगाना. कित्याक ती सस्नीक उजवाडाचें प्रतिबिंब, देवाच्या पदवेचो कतनतलेलो आसरो आनी ताच्या बऱ्यापणाचो रूपकार. ती एकलीच जाल्यारी ती सगळें करूंक शकता. आपूण बदल नासतना रावून ती संवसारान नवसरता आनी सर संतती पर्यंत भाग्यवंत आत्म्या भितर रिगून देवाच्या इश्टाक आनी प्रवाद्यांक उपजयता. कित्याक जो जनवया सांगाता जियेता तसो मात देव मोग करता. ती सुर्या प्रास हड परजळीत, सर निकेत्रां राशी प्रास श्रेश्ठ, उजवाडाक सर केल्यार ती प्रथम स्थान घेता. कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता. पूण वायट जनवयाचे जैत व्हरूंक शकना. व्हड पदवेन ती प्रतवेर शेकांशेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बऱ्या रितीनी मांडून हाडटा. देवाचें उतर हें. देवाचें उदकार. तुझे उतार सर्वेस्परा, सासनाक बाळता. तुझे उतार सर्वेस्परा, सासनाक बाळता. तुझे उतार सर्वेस्परा, सासनाक बाळता. सर्गार ते सदांच थीर रावता. तुझे विश्वासीपण सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक बाळता. तुवेर असलेल्या प्रतवे बरी ते थीर आसा. तुझे उतार सर्वेस्परा, सासनाक बाळता. तुझ्या फरमाना प्रमाणे सगळे आजुनी अस्तित्वांत आसा. कित्याक सगळी रसनस तुझी साकरी करता. तुझे उतार गासताना उजवाड फांगता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी दिता. तुझे उतार सर्वेस्परा, सासनाक बाळता. तुझे उतार सर्वेस्परा, सासनाक बाळता. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
जो कोण मुझे सवे रावता आनी ताचे सवे हांव रावता तो येतीस्ट फळ दिता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देवाचें राज्य केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फरिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचें बरें येना वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हण कोणूय म्हणसो ना. कित्याक देवाचें राज्य तुमच्या मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतेरात तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जग लावणें मारतना जशें एक पंथांतावन आनी एक पंथ पर्यंत मळप जळजळटा तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा. देवाचें उतर हे. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांत सामुएल प्रवादी ताच्या काळार आमी वाचतांव इस्रायल परजेन पयले फावटी आमकां एक आमचेंच म्हणलें राज्य जाय, आमचोच म्हणलो एक राय जाय म्हूण विचारलें. कित्याक तो वेळ पर्यंत बायबलांत आमी वाचतांव देवान एक सल्लो केल्लो ताच्या लोकां मदें आनी तो सल्लो जावन आसा, हांव तुमचो राय आनी तुमी म्हजी परजा म्हणलें देवान. आनी तशेंच इजिप्तांतावन तांकां भायर हाडलें खंयच्याय रायान न्हय. भागार देवान तांकां इजिप्ताच्या फराव्याच्या हातांत हावन भायर हाडलीं आनी त्या देखून लोकांक मारूंक सुरू केलें की देवच आमचो राय, ताणें आमची झुजां झुजल्यांत, ताणें आमच्या वैरीक नाश केला आनी आमकां जैत दिलां, देखून आमकां आमचो राय म्हळ्यार देवच म्हणून सगळ्यांनी मानून घेतलें आसा. पूण ताच्या उपरांत सामुएल प्रवादीच्या निमाण्या दिसांनी आमी पळयता लोक ताच्या भोंवतणी पळयता, ताणें राय आसा, हेणें राय आसा, तांचें राज्य विस्तारून आसा, थंय झुजां जातात आनी थंय राय चड आनी चड पराक्रमी आसा. आनी हें सगळें पळयतना इस्रायल परजे की बगूंक सुरू जालें की आमकांय असलो एक राय आसलो कितलें बरें न्हय गे. देव आमचो राय वय पूण तो दिसना, सो आमच्या मदें ना, आमच्या सांगात तो काम करना वा ताचे थंय आमी वैभव दिसना, आमकां वैभव पळोवंक मेळना. पूण तेणेंचे हेणेंचे राय पुरा वैभव आसा. राय येता म्हणटा आसतना एक कितेंगी संतोश भोगता, आमचो राय म्हणलो एक अभिमान आसा, देखून आमकां एक राय जाय. आनी असली एक आशा ताणी सामुएला कडेन सांगली. सामुएलाक हें आयकून भारीच बेजारय पावलो आनी तो देवा सरशी गेलो आनी देवा लागीं म्हळें, सर्वेस्परा पळय ही परजा कितें आशेता. ताका मस्त बेजार जाल्लें मात न्ही, तांकां राग येयलो. कित्याक देवान इतलें सगळें कर न्ही, देवान इतलें सगळें तांचे बसत तांची झुजां झुजोवन तांकां सुटका दिले उपरांती हो लोक कित्याक आनी एक संवसारी रायाक आशेता गी म्हणून ताका बेजार जालें. आनी त्या वेळा सर्वेस्पर म्हणटा, बायबलांत बरयलां, सर्वेस्पर म्हणटा तूं कित्याक बेजार पावताय. ताणी तुका धिक्कार करूंक ना, तुका ताणी नेगारूंक ना, बगार म्हाका ताणी नेगार केला तरी पूण वडना, तूं वच आनी सावल म्हणल्या एका तरणाट्याक तूं राय म्हणून नेमाक कर, ताका मागून ये. आनी तशें सावल आयलो, ताचे उपरांत दावीद आयलो, ताचे उपरांत आमी पळयता साल्मांव आयलो. आनी हे ते एक महान राय इस्रायलाचे
तांणी इस्रायल एक केलें, इस्रायल विस्तारलें, इस्रायलांत वैभव वयलो आनी सोलोमनाच्या काळार आमी जाणाव सोलोमनाचें नांव संवसाराच्या पंथा पर्यंत पावलें म्हणटात आनी अशें इस्रायलाचें नांव सगळ्या पंथा पावलें आनी अशें तांणी चिंतलें बरें एक राज्य साम्राज्य विस्तारून गेलें आनी तांकां संतोश भोगलो. साल्मोच्या मरणा उपरांत आमी पळयता थंयसर तें एक जावन आसलें व्हडलें राज्य तें दोन फांटे जाता वांटे जाता, एक उत्तराचें जाता एक दक्षिणाचें जाता. ताचे पूतच ताचे मदें झुजोंक सुरू करतात आनी अशें क्रमेण जायते राय येयले आनी जायते राय इस्रायलाक बरें करच्या प्रास वायट करूंक शकले आनी अशें जेजू जल्मातना इस्रायल राज्य कोणाय एका राज्यात राया काल नातल्लें, तांचो म्हणलो राय नातल्लो. जेजू येतना हे सगळें इस्रायल रोमागारांच्या अधीन आसलें, खंयच्याय परक्यांच्या हातांत आसलें. तरी पूण इतलो काळ देव ओग्ग बसोंक ना. एका कुशीन राय रजवडके चलयतना देव प्रवाद्यांक धाडटलो. इस्रायल प्रजे मदें देव राया मुखांतर उलयनातलो, बगार प्रवाद्या मुखांतर उलयतलो. कित्याक रायाचें राज्य दुसरें, देवाचें राज्य दुसरें. देखून देव खंयचेय संगती आपल्या लोकां लागीं उलोवंक जाय, आपल्या लोकां लागीं सांगोंक जाय जाल्यार तें प्रवाद्या मुखांतर सांगयतलो, शिवाय राया मुखांतर देव सांगयनातलो. देखून एका कुशीन ह्या संवसाराचें राय इस्रायलाक मार्गदर्शन दितना आनी एक कुशीन देव ताचें राज्य स्थापीत करूंक प्रयत्न करतलो. आनी अशें केदळा जेजू आयलो त्या वेळारी तांकां आसलो एकच सवाल, देवाचें राज्य आमकां परतून जाय. आनी तें कशें जाय? देवाचें राज्य म्हळ्यार दाविदान कशें स्थापन केलें, सल्माऊ रायान कशें स्थापन केलें तशेंच आमकां जाय. तितलोच वैभव आमकां जाय, तितलेच एक धैर्यादीक राय आमकां जाय. आनी हें राज्य म्हळ्यार आनी एकल्याच्या हाताखाल आमी आसचे न्हय, आमकांच म्हणलें आमचें राज्य तें विस्तारून आसूंक जाय म्हणली आशा तांकां आसली. पूण जेजू म्हणटा देवाचें राज्य म्हळ्यार दोळ्यांक दिसचें बरें तें येना. दोळ्यांक दिसचें बरें तें येना. दोळे कितें आशेतात? दोळे आशेतात वैभव, दोळे आशेतात आनी एकल्याक वयर एक नाश करून आमी वयर येवचें. दोळे आशेतात चड आनी चड आमचें राज्य विस्तारून वचें. दोळे आशेतात हेरांक नाश करून आमी वयर येवचें. पूण जेजू म्हणटा असलें राज्य तुमी आशा नाकात, कित्याक असलें राज्य तुमकां दोळ्यांक दिसचें बरें देवाचें राज्य येना. पूण आनी कोणी सांगोंक जायना आले थंय आसा हांगा आसा म्हूण देवाचें राज आसा म्हूण सांगोंक जायना. पूण देवाचें राज जेजू म्हणटा तें तुमच्या मदें आसा, तुमच्या भितर तें आसा, तुमच्या मदेंच आसा. खंय सोदूंक वचनाकात. आनी कोण तुमकां तें बांदून दिता म्हूण चिंतें नाकात. वा आनी कोण येवन तुमचे बसोत एक राय जावन तुमकां एक मार्गदर्शन दिता, तुमकां वाट व्हरून दिता म्हूण चिंतें नाकात. आनी हेंचायच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता जाणवाय आसलो मनीस रायच म्हणयात. कित्याक त्या मनशा लागीं कितेंय आसूंक पुरो, कितलेंय ताच्या लागीं ग्रेस्तकाय आसूंक पुरो, ताच्या लागीं कितलीं तालेंतां आसूंक पुरो, वा तो मनीस कितेंय करचें तसली सकत ताचें तें आसूंक पुरो. पूण ताच्या लागीं आसले ताणें पयशे खंय घालचे म्हूण जायचे न्ही गे. ती एक जाणवाय जायचे न्ही गे. पयशे आसात म्हूण सगळ्यांनी खंय घालून वांटोवंक जायना. खंयच्या बिजनसांत घालयत, खंयसर हांवें ते इन्वेस्ट करियत म्हणली एक सामान्य ज्ञान आसूंक जाय, इल्लेशें बुदवंतकाय जाणवाय आसूंक जाय. आनी असली जाणवाय म्हणटा आयचें पयलें वचप, खंयसर ही जाणवाय आसा ती जाणवाय त्या मनशाक राय करता. ताचे वसोत ताचें जिवीत ताणें कशें व्हरूंक जाय म्हूण ती जाणवाय ताका दाखोवन दिता. शिवाय कशें ताचें जिवीत चार वाटांनी वांटे फाटे जावन तें नाश करच्याक ती जाणवाय सोडिना. कित्याक ती जाणवाय नितळ, ती जाणवाय अप्रतीम, ती जाणवाय कोणेय ती मोलाक घेवंक जायना, ती देवातावन येता. आनी खंयसर ती जाणवाय देवाची जाणवाय मनशा थंय आसा तो जाणा थंयसर देवाचें राज त्या मनशा थंय स्थापीत जालां. तें देवाचें राज तुमचें मोदें आसा. आनी असलें राज्यांत असलें राज्य कोण बांदूंक आशेता तो मनीस खंडीत जावन कोणाकी दुखोवन, कोणाकी नाश करून, कोणाकी सकलाक घालून वयर येवंक बिलकूल आशेना. कित्याक तो जाणा ताच्या दोळ्यांनी पळयलां असलीं राज्यां केदाळागी नाश जावन गेल्यांत.
असल्या वैभवाची राज्य, असल्या हंकाराची राज्य, असल्या रितीची राज्य केदाळागी नाश जावन गेल्यात आनी फुडें असली राज्य नाश जावन वयतली. पूण जें राज्य देवाचें राज्य उरता जाल्यार तें आमच्या मदें उरोंक जाय. तें आमच्या काळजांत स्थापीत जावचें राज्य. त्या राज्यांत मोसोर ना, त्या राज्यांत हगे ना, त्या राज्यांत द्वेष ना, त्या राज्यांत कोणाकी नाश करना हांवें वयर आसय म्हणली आशा ना, त्या राज्यांत कोणाकी गाय करन हांवें बरें जायचें म्हणली आशा ना. बगार खंयसर गायोवन आसात तसल्यांक मोगान आनी दयेन बरें करचें तसलें राज्य आसा. कोण कश्टांत आसा तसल्यांक वयर काडचें तसलें राज्य आसा. खंयसर कोण निराशेंत आसा ताका उत्तेजन दिवन ताकाय बरें जिवीत जिवंक आदार दिवचें तसलें राज्य आमचे मदें तें रुता जाता. असलें राज्य आमी वळखून घेवंक जाय. आमी चिंतचे नाका असलें राज्य आमच्या लागीं ना, आमचें थंय कांय बरें ना, आमच्या लागीं दया ना, दुसऱ्यांक बक्षुसो गूण ना. सगळ्या थंय आसा. थोड्या थंय इल्लेशें चड मापान आसा, थोड्या थंय इल्लेशें उण्या मापान आसा. पूण देवाचें राज्याचें बी आमचें थंय जेजून वंपलां आनी तें देवाचें राज्य आमच्या भितर आसा म्हण ताणें सांगलां. तेजून कोणाकी डावटफुली सांगूंक ना. देवाचें राज तुमच्या मदें आसूंक पुरो म्हणून सांगूंक ना. देवाचें राज तुमच्या मदें आसा म्हणून सांगलां. म्हळ्यार तें राज्य तुजें थंय ताचें थंय हर एकल्या थंय तें राज्य आसा. देवाच्या राज्याचें बी तें ताणें वंपलां म्हळ्यार तें आमी वळखूंक जाय. म्हज्या लागीं कितलें बरेंपण आसा, आनीकल्या तें करचें तसलें बरेंपण खंय आसा, कितलें आसा. आनीकल्याक बक्षुचें तसलें मौन म्हजें थंय कितलें आसा. हेर कश्टांत आसतना म्हाका दूख भोगता गे, हेरांक कितें म्हणी हांवें करियेत म्हणून इल्लें म्हणी म्हाका भोगता गे. म्हजें तें बिरमत पोवचें तसलें मौन आसा गी, जावं पुरो इल्लेशें आसा तें आनिल्लें चड करूंक जाय. आनिल्लें चड करूंक जाय. तो वळ हें राज्य विस्तारता. हें राज्य म्हज्या सगळ्या जिवितांत तें विस्तारता. आनी अशें विस्तारलें राज्याक राय जेजूस जावन आसा. तो ह्या साम्राज्याचो राय आनी तो आमकां मुखार व्हरतलो. देखून वळखून घेवया हें राज्य, देवाचें राज्य म्हजें थंय आसा. तें हांवें आनीक वृद्धी करूंक आसा, तें आनीक हांवें विस्तारूंक आसा. स्वामी देव आमकां ह्या दिशेन कृपा दिवं दी. Adonai kaunci dayal muka Bapa Patki buteri ayam yekeri kani ketutuka Wai untuk kabitun kita Bukan sesu asmut kita Svikar kesumya mata Utang situ bisa Utang situ bisa Wai nunduk tu kapitu kita Bukan sesu asmut kita Svikar kesumya mata Utang situ bisa Utang situ bisa म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मेळी आमच्या पवित्र दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा भगवंत मार्टिनाचो उडास करून तुका आमी वक्तांव ती देणी पवित्र कर. आमच्या सगळ्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां बळ मेळो. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवत माटीन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमोक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हुंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवे तका जय. हुंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta sogot purgatoria. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही करता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कुडन रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर फोलमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळी तुमकां मळपळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मागीर सांगाती सांज उजय तिचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां मोगोस
आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशा नात्रेक केलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी प्रगट महिमा तुजी सिस्टराच्या आसना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझी काळी तुका बघू आशिता मुसो मो अत्रिता तुका मेळू लालिता ही मोची काळी तुका बघू आशिता. Jiko vidilat beta Siona takadikung pauta Pramani unang cikun serta Taci kakun dayalai surta Musuhut mo atrita Tu kamilo lalitan Imojikun mojikani Tu kabukun ashitan Musuhut mo latritan Tu kamilo lalitan Imojikun tujikali Tu kabugu ashita.
देवा गिरगोठांतले गुण मेळटा विवा जो कोण तुझ्या घरा सदा रावता मानते तुका ताची सेवा म्हजो आत्मो अत्रेता तुका वेळो लालेता ही मोची कूड मोची काळी तुका भोगू आशिता म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळो लालेता ही मोची कूड मोची काळी तुका भोगू आशिता प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा एकवटाच्या जेवणांत तुवें आमकां पसून घट केल्याय. जशें भगवंत मार्टिनान आपले जिणयेंत सदां तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सर्व वस्तूंनी सगळ्या काळजान तुजे कुशे कालती रावूंक आमकां करपा दी. हे भशेन आमी तुजी खरीं भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो, ह्या महिन्याच्या नोव्हेंबराच्या 20, 21 आणि 22 नोव्हेंबर 20, 21 आणि 22 ह्या देव मंदिरांत हांगासर कन्नड बसेंत कॅरिझमॅटिक रितीर आमी आसा केल्या. ही रितीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली. जीवन ज्योती मिनिस्ट्रीज चिकमंगळूर हांगा तावन फादर एलियास आणि फादर पॉल आणि सांगाती हे रितीर चलून उरतले. अद्वेंत कालाक तयारी जावन आनी तशेंच क्रिसमस बऱ्या रितीन आचरण करच्याक आध्यात्मीक तयारी करच्याक ही रितीर आमी योजन केला. त्या देखून हे 3 दीस राजेचे जावन आसात. तुम्ही भरपूर हाजो उपयोग जोडूंक हांव तुमच्या लागीं मागतां. तशेंच आज आमच्या कॉमेंटाचे सर्व ब्रदर्स आनी याजाक रितीर आसात आनी ह्या निमती कुमसाराक आनी वांजल रजाराक कोणी याजाक आज आसचे नात. केवल व्हेकल ब्लेसिंग मात्र आमी करता. तुमी आमच्या लागीं सुदारसन वडचें. आज संजेर 6 वरार मीस प्रत्येक सावन भुरग्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा. नोव्हेंबरची 14 तारीख आमच्या चिल्ड्रन्स डे आमी आचरण करता. पूण आमच्या ह्या देव मंदिरांत आयच्या दिसाचे 6 वरांचे मीस भुरग्यां खातीर आमी दवरला. जर तर तुमच्या घरा भुरगीं आसात तर तांकां ह्या 6 वरांच्या मिसाक धाडचे. तांच्या खातीर विशिश्ट मागणी आयच्या 6 वरांच्या मिसाचेर आसतले. त्या देखून भुरग्यांक तुमी 6 वरांच्या मिसाक धाडचे.
तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विसणार आशिर्वादा. सर्व आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट सामचे येयलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकान दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मोगाचें आमचें तें सवा बाळो जेजू आमी उबारया. आमचें सगळें कुटुंब बाळो जेजू तें समर्पण दिवया. कुटुंबांत हजार समस्ये हजार रितींनी आमकां दोस्तार जावंक पुरो भुरग्यांक युवजनांक वडिलांक कुटुंबांत जायत्यो गरजो आसात. संपुरो पिडेस्त आमच्या घरांनी आसात. प्रायस्त आमच्या घरांनी आसात. आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासून मागया. परगांवांत वावर करतल्या समेस्त आमच्या भाव भयणी पासून मागया. तशेंच कामाच्या सुज्ञेर आसच्या युवकां बसोतो युवती बसोतो. भुरग्याच्या देण्या बसोतो आशयच्या जोड्यां बसोत मागया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक उलो केला तांच्या बसोत आमी मागया. तशेंच मागीर आमी ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसोतो भावां बसोतो. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी हाज्या भितर अनुगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कलोलो आसता. तुका पातीन उलो मारतल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवसोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले श्रीमत तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवसोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले श्रीमत तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवसोबत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले श्रीमत तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकुलतेचें दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण
तुजी कुमोखानी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजून दिल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. ये भोव उदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या ह्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. वाची मारी फाद तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळानांतली दैवीक वंस सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्याची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनात. आमेन. Jesu balka naman tuka, Jesu balka vandan tuka, bisawang cerka walai kurpesa, vingin tuja sada sambal tuwa, bisawang cerka walai kurpesa, vingin tuja sada सांभाळ तुवं. आमचे सोबे रावतो रक्षण दिवं. आमचे भितर रावतो सांभाळ दवरं. आमचे संगी येतो हातान सोलो. आमचे फाटल्यान रावतो राखून बरो. हिची सुबाळका नामान तुका, Jesu balka vandan tuka, bisawang cerka walai kurpesa, vingin tuja sada sambal tuwa. Bisawang cerka walai kurpesa, vingin tuja sada sambal tuwa. मुकाळ पुत्रा सोय ओंकार मोरे आशीर्वाद दिना. Nivaram kam sedava, am service